नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत। म्हाका खबर आसा तुम्ही वाट पळयताले, खूब दिसांनी हांव तुमकां दिश्टी पडला आणि असोच आनीक एक कोण तरी आसा ज्याची लोक खूब खूब दीस जाले वाट पळयताले आणि फाटले काही दिसां पासून तेय बी तुमकां दिश्टी पडटात, जावं ते सोशल मिडियाचेर किंवा टीव्हीचेर। आमचे बरोबर आज आसात मनोज बाब परब। वेलकम टू द शो। थँक्यू। सगळ्या पयली गजाल जे हांवें उलोवनूच सुरवात केल्ली आसा, खूब तेंप जालो लोकसभा इलेक्शना फाटल्यान तुमचो पत्तोच नाशिल्लो, खंय गेल्ले तुमी अशें? गोंयानूच आसले, खंय वचोंक ना, मातशी तयारी करताले। फुडलें जे आतां इलेक्शन आसा, फुडलें जे वॉर आसा हे जिखपाक लागून मातशें आमचें खंय चुकता, कितें चुकलां हें अंडरस्टँड करपाक थोडो टायम जाय आसलो आमकां। आनी जे इलेक्शन आमी शेणलें तें दुख्ख आमकां तशेंच आमचे जे रेव्होल्युशनरी आसा तेंकांय जाल्ले। सो तेतूंतल्यानूय भायर सरपाक मातसो आमकां टायम जाय आसलो, भुरग्यांक टायम जाय आसलो। आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हटल्यार लोकां कडेन वचोन जे इंटेलॅक्च्युअल्स आसतले नाजाल्यार गोंयचे बरे मागते आसतले, सो तेंच्या कडेन वचोन विचारपाक आमकां टायम जाय आसलो की आमी खंय चुकता, नाजाल्यार आमी कितें करपाक जाय, सो दॅट आमकां आमच्या सायडीन लोक येतले, आमच्या सायडीन मतां येतली। कितें जाता पळय, आमकां आयज जर पळयत प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे कार्यकर्तो सपोर्टर आर्जीक रिस्पेक्ट दिता, बट तें वोटान कित्याक कन्वर्ट जायना हो एक प्रश्न आमकां पडटालो। आमकां दिसतालें की इतली इतली वोट आमकां पडटली, पूण ती कित्याक पडोंक ना हें आमकां चिंतचें पडलें। तेका लागून मातसो टायम आमी घेतलो, पण आतां आमी येयल्ले आसा, नेटान येयल्ले आसा आनी आतां फुडें नेटान काम करपाची तयारी आसा। कितें कारण दिसता तुमकां की सोशल मिडियाचेर जर पळयत, रस्त्यार पळयत जाल्यार आर्जीक सपोर्ट दिसता, पूण जशें तुमी म्हणलें की ती मतांनी कन्वर्ट जायनात, जावं ते वोट्स कन्वर्ट जायनात, कित्याक लागून? हितून एक गजाल आमी जी पयली ती म्हटल्यार मॅक्झिमम टायम तुवें जशें सांगलें आमचो मॅक्झिमम टायम आसा तो रस्त्याचेर आनी सोशल मिडियाचेर गेलो। हे दोनूय गजाली आमकां कळोन चुकले की रस्त्याचेर सगळो टायम रस्त्याचेर घालून पॉलिटिक्स आमी करपाक शकना, नाजाल्यार इलेक्शन जिखपाक शकना, ते एक्टिविजम जातले। आनी आमचो जो नॉन पॉलिटिकल जेन्ना आमची जर्नी चालू जाल्ली आनी तीच आमी फुडें कंटिन्यू तशीच केली, तितून मातूय आमी चेंज करूंक ना। इश्यू घेवपाक लोक आपयता तेन्ना इश्यू घेवपाक वचप, वाड्याचेर वचप, गांवान वचप आनी खंय वचप, आनी मॅक्झिमम टायम आमचो थंय गेल्ल्या कारणान कितें जालें की सामान्य वोटरा कडेन कनेक्ट जो जावपाक जाय आसलो, 1 to 1 कनेक्ट जावपाक जाय तो जावंक आमी टीव्हीर दिसताले, सोशल मिडियाचेर दिसताले, लोक आर्जी जाणा आसले, सगळे जाणा आसले, पूण गोंयचे जर आमी सिनारियो पळयत आनी पॉलिटिकल जर आमी जर अभ्यास जेंच्या कडेन आमी उलयले तेंच्यांनी आमकां इतलेंच सांगलें की हांगा पर्सनल रिलेशन जाय, ते कॅन्डिडेटाचे पर्सनल रिलेशन जाय, स्पेशली कॅन्डिडेटाचे रिलेशन जाय, आनी ते रिलेशन करपाक आमी फेल जाले। कित्याक आमचो टायम त्या जाग्याचेर गेलो, एक तर सोशल मिडियाचेर गेलो, एक तर रस्त्याचेर, मॅक्झिमम टायम रस्त्याचेर गेलो। सो ते चेंजीस आतां ती जी मिस्टेक आमी केल्या ती मिस्टेक आतां जावपाक जायना आनी ते फुडें सारक्या रितीन फुडें वचपाक जाय। हें सगळें शिकपाक लागून हो ब्रेक घेतलो तो आमकां बरो असो दिसपाक लागलो। ओके, समटायम्स ब्रेक्स हेल्प्स, म्हणजे एक बारीकसो इंटरवल आमकां जाय पडटा, एक बारीकशी पावर नॅप जाय पडटा, सो कायंड ऑफ दॅट वी कॅन थिंक इट ऑफ। पूण जें कितें घडलें तें आमी आतां सद्याक हांगा उलोवपाक नाका, तें डिस्कस आमी करचें न्ही, कारण जें घडलें तें गेलें बरोबर। पूण आतां फुडें कितें, कारण ह्या दिसांनी तुमी परते चर्चेक आसात, ते म्हणजे एक म्हणजे ते मेळावलीची जी IITची जी पळय केस आशिल्ली ती कोर्टान भायर मारल्या, ताचे बरोबर आनीक एक खंयची तरी केस आशिल्ली, सो हाजेर कशें कितें सद्याक चल्लां? कारण म्हाका दिसता हो एक ब्रेक थ्रू तुमी हांगा म्हणपाक शकतात। एक्झॅक्टली, एक आमची विक्ट्री आसा आर्जीची एक्चुअली, आनी सगळ्या लोकांची विक्ट्री आसा। कित्याक हे जेन्ना 2020-21 जेन्ना IITचो मेळावलीचे मॅटर चलताले तेन्ना म्हाजेर आमचो दुसरो कलीग आसा, रेव्होल्युशनरी आसा, रोहन कलंगूटकर, तशें बाकीच्यांचेर ते केसी घातलेले। जेन्ना ती केस घातली तेन्ना एडवोकेट कार्लोस सरा कडेन आमी गेले, कार्लोस सरान हे FIR जी आसा पळय ती कॉश करपाक लागून आमी अपील केली हायकोर्टान, आनी तेचें जजमेंट आतांच येयलें। 2 वर्सां ही केस चल्ली, 2 वर्सां चल्ल्या उपरांत आयज जेन्ना जजमेंट मेळ्ळें तेन्ना आमकांय खूब बरें दिसलें। कार्लोस सरूच तसो, कार्लोस सराचो ज्युनियर नेहाल गोवेकर हो कंटिन्युअस आमच्या वांगडा वाळपय येतालो। आमी ऑलमोस्ट 2 वर्सां फावटी मारला वाळपयच्या कोर्टान, म्हापसाच्यान आमी वाळपय वयताले। तर जाल्यार हेतून कोर्टान जेन्ना हे भायर मारले, FIR जेन्ना कॉश केली, चार्जशीट जेन्ना भायर मारली तेन्ना तेंच्यांनी सामकें मेन्शन केल्लें आसा, कॅटेगरिकली सांगलेलें आहा की खंयचीय अनलॉफूल, हें मुद्दाम सांगता की लोकांक कळपाक जाय, कित्याक खंयचोय प्रोटेस्ट जर करता कोण आनी तो पीसफूल आसा जाल्यार ती अनलॉफूल असेंब्ली जायना, आनी तेचेर खंयचोच पुलीस ना जाल्यार खंयचेच गव्हर्मेंटाचें ऑर्गनायजेशन आसा नाल्यार एडमिनिस्ट्रेशन आहा ते काम बंद करपाक शकना, आडोवंक शकना बाय पुलीस फोर्स नाल्यार दुसरो कसलो प्रेशर घालून। अनलॉफूल असेंब्ली जेन्ना जाता, जेन्ना तुज्या कडेन ते डेडली वेपन आसता आनी ते वेपनान कोणाक तरी तूं हर्ट करता
हांगा बेस्टेस्ट तूं कोणाचेरूय आरोप घालपाक शकना. सो आमची ती अनलॉफूल असेंब्ली नासली. आमी लोकांच्या सपोर्टान गेल्ले, पिसफूल गेल्ले. कोर्टान हेंय सांगलां की जर सरकार जर अशेंच करपाक लागलो, पुलीस जर अशेंच करपाक लागले जाल्यार तो डेमोक्रेसीक लागून सॅड डे आसतलो म्हणून एक क्लियर कट मेन्शन केल्लें. सो लोकांनी एक्चुअली भिवपाची गरज ना. लोकांनी आपले प्रोटेस्ट आहा ते नेटान करचे, ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट आवाज काडचो आनी आपलो हक्क आसा तो मेळोवचो. आनी आमचे आतां जजमेंट आसा. हेच्याय पयलीं एक जजमेंट जेन्ना काल्लो सरान आनी एक म्हाका जेन्ना पेडण्याच्या हितून परते परते इल्लिगल नोटिसी धाडटाले जेन्ना मोपाचो इशू चलतालो तेन्ना, सो तेन्ना पासून काल्लो सरान ती केस भायर ते जिखोवन हायकोर्टान वचून चॅलेंज करून आयज ते जजमेंट आसा. आयज ते जजमेंट पासून कितलेशेच लोक यूज करतात. आयज हांव लोकांक हें सांगता की आमचें हें जजमेंट येयल्लें आसा, हें जजमेंट तुमकां आतां यूज करपाक मेळटलें. जेन्ना पुलीस फोर्स तुमकां असो यूज जातलो, तुमकां तुमचेर FIR जातली, तेन्ना तुमी डायरेक्ट हायकोर्टान वचपाचें, जजमेंट घेवन आनी तुमची FIR कॉश करपाची. हितून अजिबात तुमकां भिवपाची गरज ना एक्चुअली सांगपाक गेले जाल्यार. आनी दुसरे जे मॅटर आसले ते आमी जेन्ना इल्लिगल मायग्रंटांचे कन्स्ट्रक्शनाचे अगेन्स्ट आमी आवाज काडटाले, तसोच एकटो राजीव झा म्हणून जो मायग्रंट आसा हितूरलो उसगांवचो, तेजे जेन्ना इल्लिगल रस्त्याचेर कन्स्ट्रक्शन चलतालें, दादागिरी चलताले, तेन्ना आमी थंय वचून तो व्हिडिओ केल्लो. तेन्ना तेणी वचून थंयसर आमचेर FIR घातलेली की आमी तेंच्या बायलां भुरग्यांक मारली, आमी तेंकां धमक्यो दिले आनी कितें कितें असली सगळ्या तरेची सेक्शनां आमचेर लायिल्ली. ती मॅटर ऑलमोस्ट 1.5 वर चलताले. तेचे जजमेंट जाले आनी थंयसरूय कोर्टान काडले, ते भायर मारले. कोर्टान सांगले की हितून कसलोच एविडन्स ना आनी FIR आसा ती फेक आहा म्हणून, ही FIR कांयच अर्थ ना म्हणून. जाल्यार ती केस आमी जिखलेले आसा. सो आमकां लागून ही एक बरी गजाल आसा आनी लोकांक लागून बरी गजाल. कित्याक लोकांनी आतां भियेनासतना आपलो प्रोटेस्ट आसा ना जाल्यार आपलो जो जस्टीस मागपाचो जो रायट आसा तो घेवन फुडें वचपाचें. 2022 आमी होच तुमचो टॉपीक, होच कंटेंट आयकत आयिल्ले आसा. तो म्हणजे उजो सगळ्यांक खबर आसा. दुसरें म्हणजे सगळे म्हणजे उतर घेवपाचे म्हणजे घाटी, कोण तरी इल्लिगल मायग्रंट्स किंवा कोण तरी गोंयकाराक हे करना, हे सगळे विशय आशिल्ले. आतां 2027 इलेक्शनाक फक्त 2 वर्सां उरल्यात. तेन्ना हेच सगळें कंटिन्यू जावपाचें. कारण तुमचो एक उजो मोड ऑन म्हणून एक ह्या दिसांनी खुबसो एक पोस्ट व्हायरल जाल्लो आनी तातूंत तुमी कशे तरेन पळयतात? कारण फाटल्या इलेक्शनाचे पयलींचे विशय आनी आतां नवे विशय, कारण तुमकां ऑलरेडी खबर आसा की वॉट आर युअर प्रोस एंड कन्स फ्रॉम द लास्ट इलेक्शन. पळय, मायग्रंट विशय हो आसा. जायत जर तुमी पळयत जाल्यार गोंयान मायग्रंट येवन गोंयकारां कडेन कशी दादागिरी करता. आड मारवाडी वयता गोंयकारांक बडयता, आनी कोण ट्युरिस्ट येता गोंयकारांक बडयता, मायग्रंट येता एका चेडवाचेर रेप करता, मायग्रंट येता चोरयो करता. हे एक्चुअली CM पासून एक्सेप्ट करता की मायग्रंट येता आनी सगळे क्रायम करता म्हणून ते एक्सेप्ट करता. हाजे खातीर गोंयकाराची युनिटी जाय. कारण आज आमी जर तर एक सादो प्रश्न विचारपाक, काल आतां आयतार आशिल्लो, आयताराच्या दिसा किंवा खंयच्या आयताराच्या दिसाक आमी गोंयभर जर तर समजा जर तर बाजारांनी वचून जर पळयत जाल्यार तुमी जे कोण पळय मायग्रंट्स म्हणटात तांची दुकानां उक्ती आसतात, गोंयकाराची आसनात. हें एक हांव जस्ट एक्झाम्पल दिता. पूण तुमकां दिसना की गोंयकाराची युनिटी खंय तरी आसपाक जाय? तेच्या खातीर गोंयकाराची युनिटी आसपाकूच जाय. बट आमचो जो मुद्दो आसा, आमचो कितें आसा की कोणें येवन हांगा धंदो करपाक जाता, आमी ते धंद्याच्या अगेन्स्ट ना, बट लिगल धंदो करपाक जाय, इल्लिगल न्हू. आमचें आसा तुमी गोंयान येता लिगली रावा, गोंयकारांक रिस्पेक्ट करा, गोंयच्या ह्या मातयेक रिस्पेक्ट करा, गोंयच्या कल्चराक रिस्पेक्ट करा. तुमी येवन हांगा तुमचो कल्चर आमचेर थोपू नाका, तुमी येवन तुमची दादागिरी आमचेर थापू नाका, नाल्यार तुमचे जे लायफस्टायल आसा ती आमचेर तुमी हांगा थांबू नाका. आमकां तें नाका. आमकां आमचें गोंय उरलेलें जाय. मायग्रेशन हें जायत रावतलें, बट दॅट डजंट मीन की आमी भायर पडटले आनी ते भितर रावतले. सो आमी आसा ते इल्लिगलिटीच्या अगेन्स्ट, आमी आसा जे क्रायम्स करता, क्रिमिनल्स करता, स्लम्स करता, ड्युअल वोटिंग कार्ड करता, तेंच्या अगेन्स्ट जे गोंयान येवन लिगली रावल्या, लिगली धंदो करता, गोंयांक रिस्पेक्ट करता, गोंयच्या मातयेक रिस्पेक्ट करता, गोंयच्या कल्चराक रिस्पेक्ट करता, गोंयकाराक हानी कसली करिना, गोंयकाराक कसलें दूख दिना, तेंकां आमी केन्नाच हर्ट करूंक ना, आमी हर्ट करचें. हें एक क्लियर मेसेज हांव दिवपाक सोदतां. ह्यो सगळ्यो मेसेजीस जाल्यो फुडल्या इलेक्शना खातीर. पूण फुडल्या इलेक्शनाक वता आसतना तुमची जी तयारी चालू जाल्ली आसा तातूंत भितर एक म्हाका दिसता खंय तरी एक टॉपीक आनी एक जो म्हत्वाचो मुद्दो फाटल्या दिसांनी दिसून आयलो तो म्हणजे दिल्लीची एक्स CM आतिशी ती हांगा आयिल्ली गोंयांक आनी तिणें सांगलें की AAP वील गो अहेड अलोन, म्हणजे एलायन्स बिलायन्स कांयच हाडचें ना. ताजेर तुमी परत कसो रिस्पॉन्स दिल्लो हें सगळ्यांक खबर आसा की AAP इज अ बी टीम ऑफ BJP म्हणून. हाजेर काँग्रेसीचोय रिप्लाय आयलो, पयलीं तुमचो आयलो. आतां AAP म्हणटा की RGP इज बी टीम ऑफ BJP, RGP म्हणटा AAP इज बी टीम ऑफ BJP. म्हणजे सगळ्योच जर BJPच्यो बी टीमी जाल्यो जाल्यार बाकीच्यांनी कितें करपाचें? आयज तेच जालां की RG जेन्नाच्यान फॉर्म जाला तेन्नाच्यान RG बी टीम म्हणून हें चाळयत आहा, बी टीम म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स घेत आहा.
आमी सोलो वयता म्हणून आमकां बी टीम म्हणटाले, आयज आपुणूच सोलो वयता जाल्यार तांकां कितें म्हणपाचें? तेंच्या आपाच्या हितून तुमकां कितें दिसना की AAP, RGP, काँग्रेस खास करून बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो पार्टीज आसा, गोवा फॉरवर्ड आनीक TMC ह्यो त्यो सगळ्यो जर तर एक कडेन आयल्यो जाल्यार हो तुमचोच फायदो आसा अशें तुमकां दिसना? एकीकडे येवन आमी थोड्या आमदारांक जिखोवन तांकां परते BJPन आमकां धाडपाचें ना. सिंपल हें आसा. आमी तें पाप करपाचें ना. आयज जर तूं एल्टनाचें जर तूं तें हें पळयत, रील पळयत आनी तेचो व्हिडिओ पळयत, तुवें आयकलां आसतलें की तो कसो म्हणटालो की CM आपणाक कितले दीस जालो चोयत आहा म्हणून, आनी आपूण तें फुडें पळोवया म्हणटा, फुडें चोवया म्हणटा. तो म्हणटा की फुडें चोवया, वचपाचें काय ना, तें फुडें चोवया. हेचो मिनींग कितें? तो कितें सिग्नल दिता की फुडें पळोवया? म्हणजे तेणी क्लियर कट थंय स्टेटमेंट आसपाक जाय आसलें की आपूण BJPन वचना. आयज तो आनी स्टेटमेंट करता की आपूण ऑपोजिशना आसतना आयज जर हें डेव्हलपमेंट जाला जाल्यार तो लोकांक सांगपाक सोदता की आपूण रुलिंगेन आसल्यार कितलें जावपाचें. म्हणजे आपणाक BJPन वचपाक बाबा तुमी NOC दिया, आपूण वयता BJPन, आपल्याचेर राग करूं नाका. म्हणजे इनडायरेक्टली तो सांगता की आपूण जर BJPन गेलो जाल्यार आतां डेव्हलपमेंट जाला तेच्याकून चड डेव्हलपमेंट जातलें. डेव्हलपमेंट डजंट मीन पंचायतीची बिल्डींग. आयज BJP आमचे गोंय काबार करता, जमनी काबार करता, आमचो डेमोक्रेटीक फॅब्रीक आमचो काबार करता, आयज गोंयकारांक काबार करता. तें तुमी काबार करता, तें चिंतच्या आदी तुमचे बिल्डिंगे जातले, इन्फ्रास्ट्रक्चर जातले, तुमचे पंचायतीची हॉलां जातली, नाल्यार आनी कितें रस्ते जातले म्हणून तुमी आमकां फोंडान घालूं नाका. आनी हो फोंडान हेच्या पयलीं 2017 घातलेले आसा, 2022 घातलेले, आनी ह्याय फुडें घालतले म्हणून आमी तेंच्या वांगडा वचना. सिंपल. आनी जी आम आदमी पार्टी आमी क्लीन म्हणून सांगता, ह्या आम आदमी पार्टीचे कितलेशेच MLA BJPक जॉयन जाला. दिल्लीच्या इलेक्शना पयलीं जाला, पंजाबान काँग्रेसीक जॉयन जाला, तेच्या पयलीं तेंचो MP BJPक जॉयन जाला. हे ते गजाली सांगाना. हे सगळे BJPचे बी टीम हेका लागून विथ प्रूफ म्हणटा आमी, विथ प्रूफ. बरें, AAPची गजाल आमी सोडया. वॉट अबाउट काँग्रेस? आतां तुमी एल्टनाचे उलयले ती गजाल आमी सोडून दिवया, पूण वॉट अबाउट काँग्रेस? फाल्यां जर काँग्रेस मुखार येता आनी म्हणटा की वी आर रेडी टू गो अहेड विथ RGP टू डिफीट BJP, स्वता तेंचो राहुल गांधी काँग्रेसच्या कॅडराचेर विश्वास दवरिना. तेणे स्टेटमेंट केला की गुजरातातले अर्धे आसा, अर्धे तेंचे कार्यकर्ते आहा ना लिडर्स आहा ते BJPक काम करता म्हणून. तेंचे आतां तो वॉशिंग मशीनान शुद्धीकरण आतां ह्या फुडें करपाचो आहा, अजून काय स्टार्ट जावंक ना. जेन्ना स्वता तेंचो पार्टेचो मनीस टॉप लिडर राहुल गांधी जर तेजेर विश्वास दवरिना, तेंचो फेस ऑफ द पार्टी जर विश्वास दवरिना आपल्या कॅडराचेर, आमी कित्याक दवरपाचें? आतिश येवन तेच सांगले दिन. तुमकां विश्वास आसा फाल्यां तुमचे समजा तर एक आमी धरया, एक 20 समजा आमदार निवडून आयले. आय एम नॉट सेईंग 21, आय एम नॉट सेईंग 19, 20 समजा आमदार निवडून आयले 40तले, की एकटो सुद्दां BJPक वचचो ना म्हणून तुमकां विश्वास आसा? आमकां पूर्ण विश्वास आसा. कित्याक आमची आयडियोलॉजी डिफरंट आसा आनी आमचे जे कॅन्डिडेट आमी सिलेक्ट करता ते पयशे पोवन कोण आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पयशे मोडटा म्हणून तेका लास्ट टायमाचेर उखलून आमी हाडिना. आमी खंयचो तरी 2 वर्सां पयलीं जॉयन जाला तेका काडून आमी प्रेसिडेंट करिना. नाल्यार BJP वांगडा जे लिंक आसा, बिजनस डील्स जे चालू उरता, ऑफिशियली तेंकां सगळे डील्स मेळटा, कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा, टेंडर मेळटा, असल्यांक आमी प्रेसिडेंट नाल करिना, असल्यांक आमी टिकेटी दिना. सो आमकां तो भंय ना. आमचे भुरगे सामान्य घराण्यांतले आसा, आमची आयडियोलॉजी आसा, आमच्या कॅडरांतले आसा, आनी आमकां तेंचेर पूर्ण खात्री आहा की आमचे भुरगे वयपाचे ना म्हणून. कित्याक हे भाड्याचे कोण आमी हाडिना. हे आमच्या आयडियोलॉजी ज्यांच्या रक्तान आसा, ज्यांचे आमचे प्रिंसिपल ज्यांच्या रक्तान आहा, त्याच भुरग्यांक आमी फुडें काडटा. दुसरी गजाल म्हणजे तुमचो 2022 एकच आमदार निवडून आयलो, तो म्हणजे विरेश बोरकार सांतांद्रे सिटांतल्यान. मनोज परब डिडंट विन. 2 सिटांतल्यान तुमी कंटेस्ट केल्ले. बरोबर. आतां फुडें कशें कितें? कारण जेन्ना 2022 पळय एक परत बोवाळ जालो की RG आतां फुडें समजा तर आयली, नेक्स्ट टायम समजा तर आयले जाल्यार CM फेस चेंज जातलो. मनोज परब जाका CM फेस म्हणून पळयतात, तो विरेश बोरकर जातलो. म्हाका दिसता तुमी आतांच खंय तरी एक तो CM फेस बी लोकां मुखार समजा तर काडलो. एक तशी मोदी वेव बी आशिल्ली पळय, इट इज अ क्लियर एक्झाम्पल. 2014 मोदी वेव म्हणले आनी ताजेर नांवाचेर आनी तोंडाचेर पळोवन लोकांनी मतां दिलीं. तशें तुमकां दिसना की कितें तरी जावपाक जाय? लोकांक ऑब्वियसली RGP म्हणून पळयतात तेन्ना मनोज परब एक बरो एक चेहरो, बरें एक तोंड, बरो फेस म्हणून खबर आसा, पूण तातूंतले बाकीचे कांय XYZ फॅक्टर्स आसतात, तेय म्हाका दिसता लोकां कडेन मातशें पावपाक जाय. जे CM फेसाचे आसतले ते इलेक्शन टायमाचेरूच आमी डिसायड करतले. कित्याक ते हांव डिसायड करपी कोण न्हू, ते आमची कोर कमिटी आसतली, आमची इलेक्शन कमिटी आसतली, ते डिसायड करता कोण CM फेस आसपाक जाय, ना जाल्यार कोणाच्या लिडरशिपीच्या अंडर आमी इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जाय. ते म्हाज्या हातीन कांय ना. बट एज अ प्रेसिडेंट जे पार्टेक लागता नाल दिवपाक जाय, नाल पार्टेक लागून काम करपाक जाय, तें हांव करीत आसा लास्ट 8 वर्सां जालीं, आनी ह्या फुडें हांव करीत रावतलो. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल जी एक्चुअली आमकां देवान साल्वार केले ते म्हटल्यार आमचो विरेश बोरकाराक आमचे MLA करून. आयज जर तो MLA जावंक नासलो जाल्यार आमी आमचो आवाज असेंब्लीन पावोवपाक शकचे नासले. आयज
असेंब्लीन गोयच्या असेंब्लीन फर्स्ट टाइम ड्युअल वोटिंगाचो हे पावलो झोपडपट्टे जे इलिगल स्लम्स आसा ते डेमोलिश करपाचे विषय पावले फर्स्ट टाइम पोगो बिल गोंयकार कोण ते डेफिनेशनाचो डिस्कशन थंयसर जाले ते बेस्ट अनऑफिशियल जावं पण ते डिस्कशन थंय जाले लँड प्रोटेक्शनाचे फर्स्ट टाइम गेली 60 वर्सां जाली कोणेच लँड प्रोटेक्शन गोंयचे जमनी कशें वाचोवपाक लागून इतले व्हडले तज्ञ जावन गेले एडवोकेट डॉक्टर सगळे जाले पूण कोणेच गोंयचे जमनी वाचोवपाक लागून कायदो अजून मेरेन घालूंक ना तो कायदो आमी थंयसर घातलो तो डिस्कशनाक येवंक ना ती दुसरी गजाल बट आमच्या MLAन इतलो एफर्ट केलो की गोंयचे जे सामान्य जनतेक जे लागता जे विषय इम्पॉर्टंट आसा ते स्लम्स जावं ड्युअल वोटिंग कार्ड जावं मागीर गोंयच्या गोंयकारांचे नोकरेचो विशय जावं ना जाल्यार मागीर लँड कन्जर्वेशन एंड प्रोटेक्शन जावं हे सगळें थंयसर एसेंब्लीन तो उलयल्लो आसा एसेंब्लीन तेणी हे विशय मांडलेले आहा सो आमकां बरें दिसता जेन्ना आमचो MLA त्या 39 जाणांच्या मदीं वचोन थंयसर वाग कसो जेन्ना दडकाळी फोडटा जेन्ना आपल्या आमच्या गोंयकारांच्या रायटाक लागून उबो रावता आनीक प्रावड फील जाता जेन्ना आमचो आमदार इतली तेज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज कामां जाता पूण एक रुपया खंयसर करप्शन करिना आयज एकटे कॉन्ट्रॅक्टरान येवन फुडें येवन सांगचे की विरेश बोरकारान आमच्या कडल्यान पयशे घेतला म्हणून पूण तुमकां दिसना की थंय जे बाकीचे आनी कोण ताचे बरोबर बसता फक्त एक जर तर आमदार विजय सरदेसाय सोडलो बाकीच्याचो कोणाचो तितलो आवाज आयकुपाक येना तुमकां दिसना की खंय तरी तांचो आवाज स्ट्रॉंग मेळ्ळो जाल्यार ते आनी मातशें भक्कम जावपाचें म्हणूनच रिसेंटली आमचो वेन्झी कॅप्टन वेन्झी वेगास ताणें एक स्टेटमेंट केलो विच वॉज ऑल्सो इन फेवर ऑफ CM आतां एटर्नान केलो तुमकां दिसना की खंय तरी थंय घुसपागोंदळ जावन तो तुमचेरच परत बॅकफायर जावपाक शकता हांवें तांच्या सपोर्टाक किंवा तांच्या अगेन्स्ट किंवा तुमच्या सपोर्टाक तांच्या अगेन्स्ट हांव उलयना पूण खंय तरी कितें आसता म्हणजे एक फाटी आमी म्हणटात की एक आमो जर 10 आंब्या मदीं जर कुसलो जाल्यार सगळे आंबे कुसता म्हणून तुमकां कितें हाचे भंय दिसना भंय दिसता अशें न्हू पूण भितर कितें जाता की ऑपोजिशनाचो जो विश्वास आसा पळय गोंयकारांक तो विश्वास आसा तो खंय तरी तुटता लोकांक मागीर ऑपोजिशन वीक दिसपाक लागता आमी आमच्या सायडींच्यान पूर्ण तयारी करता आमी पूर्ण फूल आमचो फोर्स लायता पूण भितरल्यान सेटिंगां बोटलीच चालू आसता भितरल्यान स्क्रिप्ट बोलतीच आसता आनी आयज ती हळूहळू करून एक भायर येत आसा आनी ह्या फुडें जशें इलेक्शन येतले ते भायर येतले तेका लागून आमकां आमच्या स्वबळाचेर एसेंब्लीन वचपाक जाय फाल्यां आमी इलेक्शन जिखतले ना सेकंडरी आसा बट थंय एसेंब्लीन वचोन आवाज काडून कायदे पास करून घेवपाक नाल्यार कायदे ह्या सरकाराक करूंक लावपाक आनी गोंयचे विशय थंय मांडपाक हो रायट आमकां मेळपाक जाय आनी म्हाका तरी दिसता की ह्या फावट गोंयकारांनी हे सगळे नाटक ड्रामा जे चलता ते पयत आसा गोंयकार शाणो आसा आनी फुडल्या फावटली वायज वोटींग गोंयकार करतलो तुम्ही जशें म्हणला की उजो मोड ऑन वॉट आफ्टर 2027 इलेक्शन्स असोच उजो मोड ऑन काय मागीर लोक म्हणटाले उजो मोडलो म्हणजे तुमचें आतां क्लियर मत कितें ते गोंयकार डिसायड करतले पळय आनी एक आमच्या कडेन फाल्यां 2022-27 इलेक्शन जालें आनी जर लोकांनी आमकां निवडून हाडूंक ना जाल्यार फुडें कितें करपाचें 2027 सावनूच डिसायड जातलें बट लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय की गोंयकारां कडेन आतां टायम ना आमी गोंयकारांनी गोंय ऑलरेडी ICUन आसा एक वर्स वयता एक म्हयनो वयता तशें आमचें लँड कन्वर्ट जायत आसा जमनी वचत आसा दिल्लीकार गोंयांत येत आसा मायग्रंट इन्फ्लक्स जायत आसा बरत आसा आमच्या चेडवांचेर रेप जाता गोंयकार मार खाता गोंयकार काबार जाता हें सगळें जाता एनवायरमेंट डिस्ट्रक्ट जाता गरमी वाडटा सगळें सी लेवल रायज जाता गरमी वाडटा काय तुमी सरकाराक जबाबदार म्हणटा कारण गरमी खूब वाडटा पळय म्हाका पसून इतलो घाम येता ऑलरेडी हे पळय हांवें कुर्ता घाल्ला हांवें परत टी शर्ट घालून वयर कोट घातला तूं गोंयचे दोंगर खंय आहा तो पळय तूं आयज दोंगरूच उरना म्हणजे इनडायरेक्टली तुम्ही सरकाराक म्हणजे दोंगर उरले ना म्हणून तुम्ही गरमी चड जाता म्हणटा सिंपल न्हू आयज क्लायमेट चेंज कित्याक लागून जाता आयज तुका सिंपल एक गजाल सांगता आमचे NIO हांगाच आसा फाटल्यान आयज NIOचे कितले रिपोर्ट आसा की सी लेवल रायज गोंयान जाता तेका लागून तिसवाडी बार्देज आमचो तिसवाडी बार्देज आनी सालसेट जे तालुकाच आसा हे डेंजरान आहा म्हणून फुडली 50 वर्सां पासून ते सामकें तेंचें उदक सी लेवल रायज जातलें वयर येतलें आनी आमचे जे गांव आसा कोस्टल गांव आसा ते काबार जातले उदका पोंदा वयतले म्हणून हो रिपोर्ट कितली वर्सां जालो आसा ह्या विशयाचेर केन्नाच एसेंब्लीन डिस्कशन जावंक ना केन्ना गव्हर्नर स्पिचान येवंक ना केन्ना सीएमाच्या हितून कित्याक लागून तुमकां दिसता कित्याक हें जर येयलें जाल्यार तेंचे दिल्ली लॉबी खंय तरी बंद पडटले तितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा कितलेशे स्टडीज आसा जे पेपरांनी रिसर्च पेपरां तितून क्लियर कट सांगलेलें आसा स्पेशली फॉर सालसेट की आनी बार्देस की जर इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन नाल्यार कन्स्ट्रक्शनूच जर आमी वाडयली नाल्यार येवपाक दिली ह्या कोस्टल ह्या बेल्टान जाल्यार सी लेवल रायज आसा पळय टेम्परेरी सी लेवल रायज ते कोण आडोवपाक शकना म्हणून तेका लागून ही कन्स्ट्रक्शनां थांबोवपाची म्हणून तेंच्यांनी डायरेक्ट सजेशन दिला पूण ती कोण आयकता
ते आयकपाक नाका आनी खंयच्याच गोंयकाराक मेरेन हे विशय पावात ना. आमच्या मेरेन विशय कसले हाडटात, दुसरेच जे विशय हाडटा जे विशयान आमकां बिजी दवरता आनी हे मेन मुद्दे आसा जेतून आमचे एक्झिस्टन्सूच काबार जातले, जेतून आमचे गांव काबार जातले, गांव आमचे उदका पोंदा वयतले, हे कोणूच उलयना. सो हे एक्चुअली असेंब्लीन डिस्कशन जावपाक जाय. असेंब्ली केला कित्याक ही डिस्कशनां करपाक. हांगा असेंब्लीन डिस्कशन कसली आता ती प्रॉपर्टी SIT कित्याक घातली, हें जालें ती SIT कोणी चोरली प्रॉपर्टी, ती प्रॉपर्टी SITन डिस्कस करता मायकल लोबो. मागीर थोड्या दिसान ती SIT ती प्रॉपर्टी आसा ते ओनराच्या नांवार येता आनी थोड्या दिसान मायकल लोबो म्हणटा ती प्रॉपर्टी आपल्या सोयऱ्याचें आपूण विकती घेता. हेका लागून आमची असेंब्ली यूज जाल्या सध्या आनी कांय न्हू. म्हणजे भितरल्या भितर घुसपागोंदळ करपाचो तो तुमी म्हणटा की असेंब्लीकूच तो घुसपागोंदळ जाता. सो असेंब्लीन मॅक्झिमम जे गजाली आसता ते कोणाक ना कोणाक तरी बेनिफीट करपाक थंय उलयतात आनी तेच फुडें व्हरतात. आनी म्हणून तेका लागून मायकल लोबोन जे केला पळय प्रायम एग्जाम्पल. तुम्ही स्ट्रेट अवे आरोप करतात आमच्या इंटरव्यूवाक की मायकल लोबोन अशें केला म्हणून. तेणी ती प्रॉपर्टी भितर डिस्कस कित्याक एकूच प्रॉपर्टी कित्याक डिस्कस केली आनी ती तेच्या नांवार कशी येयली आनी तेका मदींच ती सोयऱ्यां दिसली आनी मदींच तेणी घेतली आनी थंय काम चालू केलें, कित्याक जालें. बरें, दुसरी गजाल, एक हांव सोशल मिडियाचेर एका इंटलेक्च्युअल मनशालो हांव पोस्ट वाचतलो. आतां इंटलेक्च्युअल मनीस कोण तो सांगना, पूण ताणें बरयलां की जे सोशल एक्टिविस्ट आज जे कोण पळय आसात, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल रामा काणकोरकर जावं, शंकर पोलके जावं, बाकीचे कोण तरी थोड्यो बायलोय आसात आनी ती सरकाराच्या अगेन्स्ट आवाज उठयतात अशें तुमी उठयतात. तांणी रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक जॉयन जावचें आनी यू शूड कंटेस्ट इलेक्शन टुगेदर इन 2027. आतां तुमी जेन्ना हे सोशल एक्टिविस्टाक पळयतात तेन्ना तुमी कशे तरेन पळयतात आनी फाल्यां समजा ते जर तर तुमकां जॉयन जातात, आतां जॉयन जातले काय ना तें म्हाका खबर ना, हाजेर तुमी मातशें म्हाका दिसता आमची नॉलेज वाडोवपाक शकतात. पळय आमी तुमकां एक सांगता, आमी एक्टिविस्टा वांगडा आसा, बट जे एक्टिविस्ट जेन्युइनली गोंयांक लागून काम करता, जे जेन्युइनली गोंयचो जेंकां मोग आसा, दे आर ऑलवेज वेलकम. फाल्यां कोण आमच्या वांगडा येतलो नाल्यार कोणाक आमी भितर घेवपाचें हें सगळें डिसिजन पार्टी लेवलाचेर जातलें आनी पार्टी लेवल करतले. पूण तेका लागून आजून सद्या तरी आमी तेजेर विचार करूंक ना. तुवें जें सांगलां तें हांवेंनूय वाचलां, हांवेंनूय पळयलां. सो तेजेर पार्टी विचार करपाक लागतली, कोणाक भितर घेवपाचो, कोणाक भितर घेवपाचो ना, नाल्यार कोण येवपाक सोदता. कोण आजून मेरेन तर आमकां कोण अप्रोच जावंक ना, पूण फाल्यां जालो जाल्यार तेजेर कितें डिसिजन घेवपाचें तें पार्टी लेवलाचेर आमी घेतले. 2027 इलेक्शन चड पयस ना, 2 वर्सां म्हणल्यार अशीच वचपाची. आमकां खबर आसा टायम कसो सामको झुमझुमीत फास्ट वता. 2027 आमी आतां जरी इंटरव्यूवाचेर इतले सगळे उलयल्यात तरी सुद्दां वेर मनोज परब इज सींग हिमसेल्फ इन 2027. 2027 हांव स्वताक खंय पळयता अशें हें इम्पॉर्टंट ना, पूण हांव आमच्या पार्टेक एक गोंयचो एक व्हडलो पॉलिटिकल फोर्स म्हणून 100% पळयता, एक ऑल्टरनेटीव टू हे डर्टी पॉलिटिक्स म्हणून. एकच कामा खातीर डिस्टर्ब करता. खुबशे लोक तुमकां राज ठाकरे बरोबर कंपेर करता. राज ठाकरेक सामको एक शिवा भशेन पळयतात खरें, पूण ताजें कांयच थंय चलना. म्हणजे जरी मनीस म्हणून तो जरी राजा जालो तरी ताची सीट जाय तशी येना, तो केन्ना गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाक पावना. तुमचे हांगा ऑलमोस्ट सिच्युएशन सेमूच आसा. म्हणजे यू आर गोईंग ऑन दॅट सेम पाथ. ना तेका लागून हांव स्वताक राज ठाकरे म्हणना आनी म्हाका कोणाचें कंपॅरिजनूय लायक ना. रिजन कित्याक आमची आयडियोलॉजी टोटल डिफरंट आसा, आमचे प्रिंसिपल टोटल डिफरंट आसा. आमी केन्ना वायलन्स करूंक ना, केन्ना कसली तोडफोड करूंक ना. आमची पार्टी नॉन वायलन्साच्या मार्गाचेर चलत आसा. कॉन्स्टिट्युशनान जें बरयलां तें कॉन्स्टिट्युशन आमी फॉलो करीत आसा आनी आमची स्टायल टोटल डिफरंट आसा. आमकां जाय की आमी जें करता तो पॉलिटिकल मॉडल जो आसा, आनी म्हाका खात्री आसा गेल्या फावटी जर फर्स्ट टायम कंटेस्ट करून आमी जर 10% वोट शेअर काडला, आतां जेन्ना असेंब्ली सेकंड टायम आमी कंटेस्ट करतले तेन्ना तो वोट शेअर कितल्याच तरेन वाडटलो. फाल्यां आमी सरकारूय करपाक शकता. फाल्यां जर लोकांनी जर तो मोग दिलो, लोकांनी जर डिसायड केलें, लोकांचेर आसा. लोक जेन्ना मत मारता आमच्या कडेन लोकांक पयशे दिवपाक ना, बट लोकांनी जर डिसायड केलें की आमकां बदल जाय, आमकां गोंयकारांचें अस्तित्व राखपाक जाय, जाल्यार जेन्ना लोक बटन दामतलो तो बटन फुटबॉलाचेर बसतलो आनी फाल्यां सरकारूय घडटलो. सो आमी आशा धरूनच आमी फुडें वयता आनी त्याच रितीन आमी काम करता. फुटबॉलाचेर बटन मारून गोंयकार गोल घालतले. तुमच्या खातीर काय घालचें ना हें आमकां 2 वर्सांनी कळटलें. घालपाकूच जाय, घालपाक. देव बरें करूं मनोज बाब. हो आशिल्लो आमचो मनोज बाब परब आनीक आमी ताच्या बरोबर खूब गजाली उलयले. 2027 फक्त 2 वर्सां उरल्यात इलेक्शनाक आनीक खुबश्यो गजाली, खुबशे बदल घडपाक शकतात आनी 2027 हेच सरकार उरतलें काय बदल जातलो हें आमकां अजून कांय खबर ना. पूण तयारी सुरू जाल्या हें मात खरें. पळयत रावात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत. देव बरें करूं.